हे वागातर बिचाचेर एक शेक आणि एक कपड्यांची शॉप दोघे राती 3 सुमार उजो लागलो। उजो इतलो हें आसलो की तेचे सगळे दोनूय काबार जाले। फायर ब्रिगेडीन उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो पूण सकयल येवपाक तांकां रस्तो ना, गाडी ना म्हणटशीं तांकां वयर गाडी दवरची पडली आणि ताका लागून ते येता म्हणसर सगळेच जळून काबार जाले। स्टॉप सो रहा था अचानक 3:30 बजे के आसपास में कुछ आवाज़ पीछे से आई, ऐसा बॉटल फूटने का। तो पीछे हमने जाके देखा तो आग लग गया था और अचानक से कंट्रोल भी करने के लिए नहीं हुआ क्योंकि आग काफ़ी ज़्यादा था। तो पानी भी नहीं लाके हम मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना तेज़ हवा था ना कि आग सब जगह पे फैल गया और कुछ भी करने के लिए नहीं मिला। जो हमसे बचाने के लिए हुआ बचाए और बाकी सब जल के राख हो चुका है। आपको मालूम नहीं पड़ा कि कैसे आग लगी? कुछ भी पता नहीं कैसे आग लगी। 20 लाखाचं म्हाका आतां लुकसाण इतलें जालें। कितके? 20 इतलो आतां चलयलो आनी हांवूच चलयतालें आनी हांव नासली राती पात्र ते मानायांक धरून हांव घरा गेल्ली। 3-3:30 म्हाका फोन येयलो। कसो लागलो? उजो कसो लागलो आतां कितें खंय कशें सांगू म्हाका कांयच खबर ना। कितें कितें असलें भितर? असले म्हणजे 2 डीप, फ्रीजी 5 आणि त्या भायर सरो म्हाजो 4-5 लाखाचो सरो, स्टेज आसली सगळी आख्खी फूल। सगळें इतलें म्हाका लुकसाण जालें। 3:55 हांगा पावल्या पूण गाडी काय हांगा स्पॉटार हाडूंक शकना कित्याक गाडी एक रस्तो ना आनी कांय ना। ताका लागून आमी मागीर ते चलोन येयले आनी हांगासले जे नळाचें उदक घेवन तो उजो आमी कंट्रोलान हाडला। भितन एक सिलिंडराचो ब्लास्ट जालो आनी 3 सिलिंडर आमी भायर काडले आनी बाकी तेजे शेक जे आसा ते कंप्लिटली ते ब्लास्टाक लागून कंप्लिटली लॉस जाले शेक। आनी सायडीक आसलेले एक कपड्यांचें दुकान ते भितन लॉस जाले। एस्टिमेट सादारणता ताका शेकाचे सादारण 15-1 लाख एस्टिमेट आहा। तेची भितन सावंड सिस्टम आसा, एक न्यू हाडलेली तेची सिस्टम आसा, सावंड सिस्टम आसली, 2 व्हडले फ्रीज, धाकटो एक फ्रीज, डीप फ्रीज आसा, कुकींग युनीट आसले तेचे 2, ते सगळे तेचे ते जळोन हे